आमदार खुबश्यो घडामोडी जाल्यो तुमी आनी युरी त्या घडामोडी नाशिल्ले गोंयांत पूण एक तुमकां न्यू कमिटीचो जो प्रेजिडेंट जाला तेजे अंडर तुमकां वर्कींग प्रेजिडेंट म्हूण केला. आतां तुमी हे फाटले दिसाचें राजकारण जें घडलां तें कशें पळयता? पयलीं सो म्हणजे ऑनरेबल काँग्रेस ऑफ प्रेजिडेंट बाब खारगेजी राहुलजीक मॅडम सोनियाक हांकां काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा. आमचेर विश्वास दवरून एक लॉयल काँग्रेसमॅन म्हणून आमकां एक वर्कींग प्रेजिडेंट केलें गोंयचे. सो आय एम पर्सनली ग्रेटफूल टू आवर प्रेजिडेंट एंड राहुलजी ऑल्सो. आनीक तेच प्रमाणे कितें तरी आमचे मदें एक बरोपण चोवन गोंयचे पासो तो मोग चोवन काँग्रेस पार्टीन आमकां वर्कींग प्रेजिडेंट केलें. सो आय वील लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टी. आनीक जें गोंयचे पासत गोंयकारां पासत कितें बरें चिंतपा जाय कितें बरें स्टेप घेवपा जाय आय वील डेफिनेटली टेक इट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स. आतां तूं म्हणटा एकूच मोस्टली इम्पॉर्टंट जालो हेतू भितर जें म्हणटा जो सावथ गोवा MP आसा मिरयाचो तेणें म्हणलें आपल्याक कन्सिडर करूं ना हेचेर आनी खुबशे कार्यकर्त्यांनी रिजायन जावपाचें. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? काँग्रेस इट इज they have not mentioned what is the reason. They have mentioned it because of their personal issues or whatever personal reason they are resigning. Nowhere they have said that because a new president is come or the old president is gone they have resigned. They have cited that is a personal reason that we are resigning. They might be तांकां टायम दिवपा मेळना वो आनी कितें तेजें काम आसतलें ताका लागून ते रिजायन जाला आसतलें. इट इज देअर इंडिविज्युअल स्टँड. So I cannot comment on someone else's resignation. They have to give answer. आतां अमित पाटकराक देंवयलो आनी एक्झॅक्टली ताका देंवोवपाचें तुमकां कारण खबर आसा? अमित पार्टीन ताका एक प्रेजिडेंट म्हणून एक रोल दिलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ही हॅज वर्कड फॉर ऑलमोस्ट फोर इयर्स आनी काम केलें. सो आतां पार्टी दिसलें आसतलें तेका फुडें आनी तेज्या उंच व्हरपाक प्रेजिडेंट देर इज हायर पोजिशन ऑल्सो इन द पार्टी. सो हिंग काम बरें केलें. सो दॅट मायट बी द पार्टी मायट ऑफ थिंकींग ऑफ प्रमोटींग हिम समवेर एल्स और टू अ बिगर पोजिशन. आनीक तेज फाटल्यान आतां न्यू प्रेजिडेंट बाब गिरीश हाडा. सो पार्टी मस्ट हॅव फेल्ट दॅट रायट नाव वी विल पुट गिरीश एज अ प्रेजिडेंट एंड दॅट इज पार्टी डिसिजन. सो वॉट एवर द पार्टी डिसाइड्स say it is a collective effort of everyone, not only the party president or not the working president or the committee. A collective effort is of all congressmen to work for the party to come into power. So we cannot baba presidentaचेर रावलो ओ MPचेर रावलो ओ LOPचेर आमदारांचेर रावलो कमिटीर रावलो. आमकां तरी गोंय बरें जावपा जाय. As a Goan, as a congressman, we should all work together. So why to put the blame on someone? Let us work together. आतां लास्ट म्हणल्यार तुमचें एकच आतां सद्या बोर्ड दाखयता काँग्रेसी फक्त एक कारणां लागून 2017 2010 जे डिफेक्शन जालें पार्टी सोडून दुसऱ्या BJP जॉयन जालें हेजेर खंय तरी परत हो इश्यू निर्माण जातलो काय असो लोकां भितर जे डिफेक्शन कोणूय प्रेजिडेंट येवं तूं हिंगा प्रेजिडेंट म्हणटा म्हणटा बारीक. हांव सांगता तुका प्रेजिडेंट जावं कोणूय बारीक लास्ट म्हणटा कोण देव सारकें मरे तूं तरी मानता देव म्हणटा. जो मनीस देवा तरी भिन्नासतना समज तरी पार्टी सोडयता तूं प्रेजिडेंटान खंयचो बरा. तो हाल गिरीश येवं प्रेजिडेंट वो अमित आसूं वो हाल आनी कोण कॅप्टन आसूं युरी आसूं एल्टन आसूं कालूस आसूं वो हाल इवन आमगे आतां आनी कोणी टॉप लिडर येना गोंयची चार्ज घेवंक. कोण करपा आहा ते मना कोणा तरी डिफेक्शन करपा आहा ते कोणा हाडपाक शकना. पयलो एक टायमार आप म्हणटाले काँग्रेस पार्टी इज आर हे म्हूण वॉट यू कॉल इट आमी पार्टी आमदार क्रिएट कोताय आनी BJP दिताय म्हूण. आज आम आदमीक कितें जालें? आम आदमीचे MP गेले ना आम आदमीचे आमदार गेले नाय. सो देर इज कांय ना. आज तामिळनाडू BJP गेलो व्हडलो लिडर म्हणटाले सो कॉल्ड लिडर दे वॉज टू से ही रिजायन फ्रॉम द पार्टी. आय डोंट नो वीच पार्टी इज जॉयनिंग कळना तुका. सो इट इज यू कॅनॉट ब्लेम द पार्टी फॉर इंडिविज्युअल स्टँड. मायट बी एनी वन. इफ समवन गोज टुमॉरो, इफ आय वॉन्ट टू गो, इफ समवन एल्स वॉन्ट्स टू गो,
यू कॅनॉट होल्ड अ पार्टी रिस्पॉन्सिबल. पार्टी हॅज म्हणजे आमकां फेथ दिन आमकां टिकेट दिली. सो इफ आय एम डुईंग समथींग that party has to be blamed, it cannot be. So you can always never blame the party for it. It is individual stand. I want to go for my personal reasons, or I might be want to go to see some benefit of the society. That is their individual stand, why they went. So don't blame any party for it. Even because or Raghav Chadda आपण तो गेलतो, I am not blaming him. It is his stand. But don't put someone else party into down कोणाकाय. Say because the party is person went, because the president is person went. It is an individual stand. Individually देवा बिना तो मनीस आनी कोणा बिना आसा. तर तुमकां तेजेर विचारतात, तूं म्हणटा जे डिफेक्शन जाता ते स्वता डिसिजन आसता. स्वतः डिसिजन आसता. मायट बी पूण जे डिफेक्शन जाता ते बरोबर आहा. पूण जे मनशाक जे MLA जावं कोणा निवडून हाडटा ते लोक हाडटा, कित्याक ते पार्टी रिप्रेझेंटेटीव करता म्हणून. लोकांक विचारपाक ना रे त्या मनशाक मत मात त्या मनशान तूं आपणा सांगनासून कित्याक पार्टी सोडून गेलो. आतां 8 जाण गेले, पयलीं 10 जाण गेले, लोकांक सांगून गेले, लोकांक सांगून गेले न्हय. सो वाय ब्लेम द पार्टी? पीपल हॅव इलेक्टेड देम. ओन्ली पार्टीचे रोल कितें? ओन्ली तो त्या पार्टीचो टिकेट दिवपाक. तेजो व्हडलो रोल लोकांलो निवडून हाडपाक. जेन्ना लोक निवडून हाडटा, they have to be more accountable to the people of that constituency than the party. डिफेक्शन जाता म्हणटा तेतून MLA बरोबर जे लोक हाडटात ते बी खंय जबाबदार आसा. हांव जबाबदार म्हणा, बट तेंगेलो कायदो आसता आनी दे हॅव टू आस्क बाबा त्या मनशाक, बाबा तुवें आमकां इंसान वचून आमी तुका मत मारला, आमकां इंसान वचून तूं पार्टी केस सोडी. आतां तें इंसान गेलें जाल्यार म्हाका खबर ना. आय एम नॉट होल्डिंग द पीपल रिस्पॉन्सिबल. म्हगे तोंडा उतर घेयनाका. आय एम नॉट होल्डिंग द पीपल रिस्पॉन्सिबल. I am saying that it is the first right of that people should ask their respective MLA आमकां सांगून वचून कित्याक गेले. कळ्ळां तुका? मरे फावोन पळाल आमदारांक. पूण आतां तुमगेले न्यू कमिटी, तुमी लोकांचो ट्रस्ट जिखूं शकतले. डेफिनेटली वी विल वर्क टुगेदर. सी देर आर अप्स एंड डाउन्स इन द पार्टी. आनी काँग्रेस पार्टी म्हणजे हॅज गिवन लॉट ऑफ टू द कंट्री. सो वी विल ऑल वर्क टुगेदर.